प्रेस भावाक जे आसा गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन जे आसा तांचो येवकार करता, वेलकम करता. आनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो जो आसा आमचो जो मेन उद्देश आसा तो तुमचे मुखार हाडटा. आनी प्रेस स्टार्ट करता आसतना गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन जे आसा सगळ्यात पयलीं हांव गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां कॉन्ग्रेच्युलेट करता की हे आयज ज्युनियर चेंबर ऑफ इंटरनॅशनल हेंचे तर्फेन जे आसा द 8th मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल जे आसा पर्सनॅलिटी म्हणून जे आसा डिक्लेअर जाल्ले कडेन आसा. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एक सामान्य घरान जे आसा जन्म जावन जे आसा भंडारी समाजान आयज बहुजन समाज जो आसा हो काम करीत येयला आनी काम करून हेणे आयज आपली जी ताकद आसा लोकां मदें व्हरोन हेणे आयज दाखोवन दिलें की एक बारीक समाजाचो भुरगो बसून जे आसा इतले लेवलाचे वयर तें जे आसा फूल एशियान जे आसा हेजो आयज सन्मान जावपाक लागला. हो सन्मान जो आसा आमचे आख्खे गोंयकारांक जे आसा हेजो अभिमान आसा आमकां की गोंय राज्याचे मुखेलमंत्रीक जे आसा येदो व्हडलो आयज सन्मान जो आसा भेटयता. आमी सगळे जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक जे आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्रीक जे आसा बेस्ट विशीस दिता आनी मागता देवा कडेन की जे तरेन जे आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर आनी देशा खातीर जे काम करूंक लागला हें काम ते जे आसा मुखार करीत रावतले आनी देवान तांकां आनी तेंची फॅमिलीक जे आसा बरी भलायकी दिवची म्हणून. आयज प्रेस जो आसा कॉन्फरन्स घेवपाचो जो आमचो उद्देश आसा तेजें आसा मुख्य कारण आसा की आमचे 8 दीस पयलीं जे आसा हांवें जेन्ना सांगलेलें आमच्या स्टेशनाचेर जेन्ना आमचे हाजी येयल्ले सांगलेलें की इमिजिएटली आमची हज फॉर्म जे आसा हे अवेलेबल जातले म्हणून गोंयांत आनी तेजी वेबसायट जी आसा 7 तारखेक आमची हज वेबसायट जी आसा ही ओपन जाल्ले कडेन आसा. हांव आख्खे गोंयचे जनते कडेन मागतां की आमची जी वेबसायट आसा hajcommittee.government.in ही आसा. तशीच जी आसा मोबायल एप्लिकेशनाचे जे बोथ मोबायल जे आसा आयफोन आनी एंड्रॉयड हेजेर जे आसा दोनी कडेन जे आसा हेजी डिवायसाची हेजी सुविधा जी आसा हज सुविधा म्हणून हे ॲप जे आसा डावनलोड करून गोंयचे जे हाजी आसा हे हजाक वचपाक लागून आपले फॉर्म घरान बसून जे आसा फॉर्म जे आसा मोबायलाचे थ्रू जे आसा ते फॉर्म भरूंक शकता. ही गव्हर्मेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी अफेअर्स जो आमचे सेंट्रल युनियन मिनिस्टर आसा किरेन रिजिजू हेमी जे आसा पयर हेंचे अनाउन्समेंट केल्ले कडेन आसा. तशेंच हज फॉर्म भरता आसतना जे आसा दोन जे आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आसा ती एप्लिकेशन जे आसा 31 डिसेंबर जे तेंचे पासपोर्ट जे आसा तेंची 31 डिसेंबर 2026 हेज्या पयलीं जे आसा पासपोर्ट जे आसा रिन्यूवल जे आसा कोणाचे जावना जाल्यार तेमी रिन्यू करून घेवचे. तेच पासपोर्ट जे आसा हजाचे जे आसा फॉर्म भरूं शकतले. तशेंच दुसरें कॅन्सलेशन ऑफ हज फॉर्म्स इमिजिएटली जे आसा हज फॉर्म कॅन्सल जे आसा करपाक लागून जे आसा ग्रावंड जो आसतलो समज कोण करता आनी ताका वचपाक जे आसा थंय मेळना कित्याक हज फॉर्म भरता आसतना इमिजिएटली तांकां 8-10 दिसांनी जे आसा पेमेंट करपाक पडटा आनी हो पेमेंट जो करता आसतना तो लाखांनी आसता. जवळ जवळ लास्ट टायम 3,40,000 जे आसा लोकांनी पेमेंट करून जे आसा हजाक गेले. सो ह्या फाटी सेम आसतले हजाचे जे जो गव्हर्मेंट जो कोटा आसता माननीय नरेंद्र मोदीन जे आसा जेन्ना हेजेर विचार केलो की आमकां कशी सुविधा दिवपाक जाय म्हणून सो तेन्ना रेट जो आसता हो चड आसतलो 450च्या आसपास आसतलो. सो तेणें तें कटअप करून सबसिडी बी सगळें मायनस करून तो तेणें सकयल हाडलो आनी गोंयांत जे आसा जवळ जवळ 3,40,000 3,30,000 इतलेच जे आसा लोक जे आसा मिनिमम जे आसा आयज पयशे भरून जे आसा हे हजाक वयता. तुमी प्रायवेट कोटा समज वचत जायते लोक आयज प्रायवेट कोटा म्हणून लोकांक जे आसा फटोवपाक लागल्या फ्रॉड करपाक लागल्या. गव्हर्मेंट कोटा जो आसा पयलीं मॅक्झिमम प्रायवेट दितालो जेन्ना दुसरी सरकारां आसले काँग्रेस जावं दुसरी जेन्ना सरकार चलताली मॅक्झिमम कोटा जो आसा हो प्रायवेटाक दिताले कित्याक तांकां कमिशन मेळटालें. प्रायवेट कोटा जेन्ना दिता माननीय नरेंद्र मोदी जेन्ना जे आसा हे मायनॉरिटी अफेअर्साची आपली नजर घातली जेन्ना ते सौदी वचून जेमी भेट घेतली थंयचे किंगा कडेन आनी तेंच्या वांगडा तेन्ना आमची तेन्नाची जी आसा मायनॉरिटी अफेअर्स मिनिस्टर स्मृती इराणी जी आसली सो तेन्ना हे सगळे तेमी कटअप करून जे आसा कोटा जो आसा हो कमी केलो प्रायवेट आनी कोटा मॅक्झिमम गव्हर्मेंट जे हज हाऊस आसा आख्खे इंडियान जितले गव्हर्मेंट हज जे आसा फॅसिलिटीज जे चलता गव्हर्मेंटाचे तेका तेमी कोटा जो आसा वाडयल्ले कडेन आसा.
आनी ताका लागून प्रायवेट कोण वयता जायत हांव मागणी करता लोकां कडेन की गव्हर्मेंटान जे आसा मॅक्झिमम तुमी पयलीं फॉर्मां भरात. समज हांगा कोटा मेळना जेन्ना जे आसा तुमी दुसरी जी आसा सुविधा जी आसा तुमी घेवंक शकता म्हणून. तिसरें आमचें सांगपाचें आसा की जो हजाक जे आसा वयता आसतना तेजो मेहरम म्हणून जे एज जो जेजी कोणा कडेन पयलीं बायल मनीस आसा ताका मेहरम जे आसा कंपल्सरी आसलें. मिन्स दादलो ताका व्हरपाकूच जाय आसलो वांगडा. सो ही फॅसिलिटीज आयज ती काडलेली कडेन आसा. बायल मनीस जी आसा ती कोण विडो जावं कोण जावं ती आयज हजाक जे आसा आपूण स्वता वचोंक शकता. ती फॅसिलिटीज आयज माननीय नरेंद्र मोदीन जी आसा आमची कितली लाखांची बायलांक जे आसा हेजो बेनिफीट जाल्ले कडेन आसा. जे हेमी हो फॅसिलिटी मेहरम जे काडला तेजो बेनिफीट जो आसा आयज गोंयान आनी देशाचे पूर्ण जे आसा बायलांक जाल्ले कडेन आसा. सो तेंय अपील करता की कोणाक समज वचपाक जाय आमची तेणी वेबसायट जी आसा ओपन आसा. वेबसायटीचे वांगडा आमचे हज कमिटीचे वेबसायट प्लस आमची ऑफिस हांगा जे आसा लोकांक येवन हजान हांगा आमचे स्टाफ अवेलेबल आसतले. येवन जे आसा ते हजाचे फॉर्म जे कोणाक वेबसायट ओपन करपाक कळना वेबसायटीचे फॉर्म भरपाक कळना जेंका एप जे आसा आयफोनाचे ऑपरेट करूंक कळना ते हांगा येवन जे आसा तेमी हजाची फॅसिलिटी जी आसा घेवची हेंच सांगपा लागून जे आसा आयज तुमच्या माध्यमा मदीं हांव गोंयचे सगळे जे आसा जनते आमचे मुस्लीम बंधुवांक जे आसा विनंती करता की तेमी जाता तितले जे आसा गोंय सरकार जे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे अंडर जे आसा हज कमिटी येता तेजे जे आसा हेमी जे आसा हे लाभ घेवचे म्हणून. आमी डिमांड जे आसा आमचो 3 डिमांड जे आसा लास्ट टायम तुमी प्रेसान येयल्ले तेन्ना आमी सांगलेले. नंबर 1 जी आसा ती फ्लायट जे आसा गोंयान एम्बार्केशन पॉयंट जो आसा आमचो पयलीं जो आसलो दाबोली सो एम्बार्केशन पॉयंट काडलो. एम्बार्केशन पॉयंट काडपाचो कारण आसता कितें मॅक्झिमम पॅसेंजर जावपाक जाय. एक फ्लायट जेन्ना टेक ऑफ करता ताका टेक ऑफ करपाक लागून तेजें ऑप्शन जाता आनी ऑप्शनाक जे आसा डिफरंट जे एअरलायन जे आसा ते ऑप्शनाक पार्टिसिपेट जाता. ते पार्टिसिपेट जाता जाल्यार एक जे एअरलायन्सची जी फॅसिलिटी जी आसता कॅपेसिटी जी आसता ती 300-350 आसता जे इंटरनॅशनल एअरलायन्स आसा. गोंयान कितें जाता गोंयान 150 जे आसा फॉर्म भरता. 150 जेन्ना फॉर्म भरता गोंयान सो 150ची बाकीची जी फ्लायट आसा ती एमटी वयता. एमटी वचपाक लागून कोण जो आसा खंयचीच एअरलायन आपले लॉस करून जे आसा आमकां व्हरपाक सोदिना. आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक जावं आनी आमचे मेन म्हणल्यार आमचे जे राज्यसभा मेंबर आसा बाब सदानंद भाई हेमी लास्ट टायम किरण रिजिजूचे कडेन जे आसा मागणी केली आनी एसेंब्लीनी जे पार्लिमेंटानी जे आसा तेमी हो प्रश्न जे आसा तांकां हें केल्लो की हांगा फॅसिलिटी ओन्ली आमचे पॅसेंजर जेन्ना वाडटले सिंपल लॉजीक आसा. सपोज आमचे पॅसेंजर 350 आमची फॉर्मां भरून वयर गेली डेफिनेटली जे आसा जे एअरलायन्स जे ऑप्शनाक येता दे वील पूट ऑप्शन फॉर गोवा ऑल्सो आनी आमकां इंटरनॅशनल फ्लायट जी आसा गोंयाच्यान मेळटली. सी इट वॉज नॉट बिग इशू इज नो बडी मॅक्झिमम जे हाजीज जे आसता हे फॉर्मां कमी भरता आनी फॉर्मां कमी करून आमकां कोटा आसा 300 सुमार 350 हेज्या पयलीं पसून आमचो मोहम्मद इकबाल जो आसा हजाचो चेअरमॅन आसलो 2 टर्म. मनोहर भाई जेन्ना मुखेलमंत्री आसले ही वॉज अ चीफ ऑफ हज. तेजे काळान पसून आमी पळयता आसतले की आमी दाबोलीच्यान जे आसा मनोहर भाईन जे आसा एअरलायन्स करून दिल्ली. बट तेन्ना कितें जातालें 300, 350, 530 सुमार लोक 2 फ्लायट जे आसा हें केले. सो मागीर ताणें मनोहर भाईन कितें केलें सरावंडींग जो एरिया आसा थंयचे हाजीस थोडे एकोमोडेट केले आनी ती फ्लायट जी आसा फूल केली आनी त्या प्रमाणे ते 2 फ्लायट जे आसा हांगाच्यान टेक ऑफ जाले. सो हांगा कितें आसता की लोकांक ह्या पाटी आमकां अशें आसा की मॅक्झिमम लोक ह्या पाटी येवपाक लागले कित्याक लास्ट टायम लोकांचे चिटींग जालां. प्रायवेट जे कोण टूर्स आसले हाज्याक धाडटा म्हणून लोकांक ते एअरपोर्टार व्हरून उबे केले. खंय आमचे वास्को थोडे जाणांक बॉम्बे उबे केले व्हरून पयशे घेता आनी तांकां ते धाडीत ना. त्या बाबडे येवन रावता तो वचून पयलें जाल्यार ऑफीस बंद. सो लोकांक आयज कळपाक लागलां की गव्हर्मेंटाची जी सुविधा आसा ही सारकी सुविधा आसा आनी हेजो लाभ जो आसा प्रत्येक मनशान घेवचो म्हणून. आनी ताका लागून म्हाका दिसता दुसरें आमचे हज हावजाचें जें तुमी म्हणटा हज हावस जे आसा डेफिनेटली आमी आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा ताका ऑलरेडी लेटर केला. सो आयडेंटिटी जी आसा आमकां जी लँड आयडेंटिटी खंय करपाचें
हे अजून आमचे एक जाल्ले आमचे कोर्तालीम जी आसा आमचो जो प्रिवियस जो आसा चॅरमॅन आसलो तेन्ना कोर्तालीम जी आसा आयडेंटिटी जाल्ली बट जालें कितें थंय थोडें ऑब्जेक्शन येयलें की तेंचे थंय जावपाक जायना म्हणून ऑन दॅट ग्रावंड ते मातशें होल्डार पडले मागीर जाता कितें खंय जेन्ना आयडेंटिटी करता सरकार खंय मुखार वचपाक सोदता सो तेजेर थोडो कोणाचो विरोध येयलो म्हणटरी 2 स्टेप जे आसा फाटीं मारपाक पडटा सो ताका लागून तेन्ना जे फाटीं पडले दुसरी जी आसा लँड आमी आयडेंटिटी केल्या मुखेलमंत्री कडेन आमी जेन्ना उलयल्या की पर्वरीन जी आसा हेज्या पयलीं आमची सरकारान जमीन जी गव्हर्मेंटान आमकां डोनेट केल्ली आमकां सरकारान जी जमीन दिल्ली कडेन आसा थंय जी आसा गव्हर्मेंटान जे तितूनच एक हज हावस समज फॅसिलिटीज आमकां करीत जाल्यार बिकॉज आतां मोपा एअरपोर्ट थंयच्यान पर्वरीच्यान जे आसा आमकां लागीं जाता सो गव्हर्मेंट ऑलरेडी जमीन जी आसा गव्हर्मेंटान 2-3 कडेन अलॉटमेंट केल्लें हेज्या पयलीं सरकारान अलॉटमेंट करून दवरलेलें आनी मनोहर भाई आसतना ती मुखारय गेल्लें पर्वरीचो मॅटर मागीर कसले कारणान लागून तें स्टॉप जालें बट ती जमीन अजून जी आसा मुस्लीम बंधुआ कडचे जे आसा नांवार आसा हांव मुखेलमंत्री कडेन आय विल टेक अ स्टेप आनी उलयतलो तेजे कडेन की ती जमीन जी आसा तूं हज हावसाक लागून तितूंतली थोडी जमीन इन्स्टिट्युशनाक दिता जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना बीग लँड 8,000 सुमार स्क्वेअर मिटर लँड आसा तितून थोडी जमीन एक 3-4 हजार स्क्वेअर मिटर हज हावसाक जी आसा ती आनी बाकीचे इन्स्टिट्युशन जावं हॉस्पिटल जावं ते कितें बांदूं सोदता हें केन्नाची आतां हें हसन अरुण जेन्ना मंत्री आसलो आनी तो हज कमिटीचो चॅरमॅन आसलो तेन्ना ही जमीन अलॉटमेंट जाल्ली ती जमीन तशीच पडल्या गव्हर्मेंटान दिल्ली जमीन गव्हर्मेंट कोणाक जमीन दिता गव्हर्मेंटान ही जमीन दिल्ली गोंयचे मुस्लीम बंधुआंक जे आसा कितें पूण करपाक लागून जमीन घेवनचो म्हण कोण मनीस जो आसा तसोच दवरता सो तो सेल्फीश मनीस जालो मनशान जी जमीन कोणाक दिल्या ते वापर करपाक जाय तो वापर जावना जाल्यार सरकाराक अधिकार आसा ती जमीन रिटर्नूय घेवपाक और सरकाराक अधिकार आसा ती जमीन सरकाराचे खंयचे प्रोजेक्टाक लागून यूज करपाक सो आमी ती मागणी करतले आनी डेफिनेटली तेंचे जे भुरगे आसा हसन अरुणाचे कोण हांव तेंचे कडेन उलयतलो की बाबा हें बरें कॉज आनी तुमी आमकां हितून हेल्प करचें म्हणून वॉट इज द स्टेटस ऑफ दॅट लँड सी लँड स्टेटस म्हळ्यार कितें आसा ती लँड जी आसा ऑलरेडी तेंची जी आसा सोसायटीक आनी ट्रस्टाक जी आसा तेन्ना हसन अरुण आसतना जी आसा दिल्ली कडेन आसा हेंचें एक कर्तव्य आसलें की हें जे लँड जी दिल्या ती सोसायटी कोणाक दिल्ली सरकारान दिल्ली पब्लिकाक लागून दिल्ली पब्लिकाक लागून कसली जेन्ना दिल्या तेंचें कर्तव्य आसता की इमिजिएटली इट शूड बी युटिलायज फॉर द पब्लीक पर्पज हांगा कांयच युटिलायज जावना नांव आतां म्हाका दिसता हसन बाब जो आसा आमचो ही इज नॉट देर बट तेंचे भुरग्यांचेंय कर्तव्य आसता और तेंचे फॅमिलीचे और तेंचे मेंबर आसा दे शूड कम आउट दे शूड गो अँड मीट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत बाबा ही जमीन आसा ते वॉट वी आर गोइंग टू डू फॉर दॅट लोकांक लागून आमी कितें करूं शकता काय म्हणून प्रपोजल शूड बी कम फ्रॉम दीस पार्टी अदरवायज चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हॅव ऑल द रायट्स टू टेक इट बॅक ती सरकाराची जमीन आसा बट ती सरकारान जी आसा सोसायटीक जी आसा दिल्या ती सोसायटी अंडर दिता जे सोसायटीच्या अंडर दिताना ताका क्लॉज घातला की इट शूड बी यूज फॉर द पब्लीक पर्पज तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.